दक्षिण गोंयांत एक हुस्क्याची घडणूक घडल्या। मोर्ले कुलचोरे हांगासरल्या 37 वर्सां पिरायेच्या सनी फेर्नांडीस ह्या मनशान आयज सावड्डे पुला वयल्यान जुवारी न्हंयेंत उडी मारल्याचो दुबाव आसा। सुरवातीच्या म्हायती प्रमाण हे घडणुकेक लागून कुडचडे उजो पालोवपी दळ स्थळार पावले। सुचोवणी मेळटकूच बचाव पंगडांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेतली आनी थोड्याच वेळान न्हंयेंत सोद मोहीम सुरू केले। पूण यत्न चालू आसतना लेगीत बेपत्ता जाल्ल्या मनशाचो अजून सोद लागूंक ना अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा। सोद मोहीम चालू आसा जाल्यार आव्हानात्मक परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी ह्या वाठारांची तपासणी केल्या। परिस्थिती नियंत्रणात जातकच अधिकाऱ्यांनी अजून फुडल्या तपशिलाची पुष्टी करूंक ना। आमकां एक कॉल आयिल्ले आसा की एक अरावंड यंग भुरगो 20 ते 30 वर्सां भितरलो ताणें ब्रिजा वयल्यान उडी मारली अशें म्हूण कोणी तरी पळयलां अशें म्हणटा। पूण ज्या प्रमाणे लोकांनी आमकां आयडेंटिफाय दाखयले ते स्पॉट्स जे जाग्यार दिसता अशें डावटफूल आसा ती एरिया जी आसा तेमी फूल सर्च केली। आमचे जे एंकर्स आसा तेय मारून पळयले, आमची बोट घातला, आमी क्रू आसा, त्याच बरोबर डिपार्टमेंटान एक सोनार डिवायस घेतला। सो ते सोनार रेडिएशन्स जे आसा ते रिफ्लेक्शन जावन ज्या जाग्यार बॉडी आसा त्या जाग्यार आमकां आयडेंटिफाय जाता किंवा खंयचेय सॉलीड जर मटेरियल आसा ते आमकां डिटेक्ट जाता। सो ह्या फाटल्या 2 वरांच्या सर्चा भितर आमकां फातोर आसा जे डिटेक्ट जाले, पिलर डिटेक्ट जाले, पूण बॉडी जी आसा ती अजून डिटेक्ट जावूं ना। अजून आमचो सर्च ऑपरेशन चालू आसा। रिगार्डींग फर्दर जे आमकां एसिस्टंट जाय ते आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगे म्हाजे कडेन उलयला। आमचे बरोबर पोलीस डिपार्टमेंटाचे ऑफिशली आसा। कुडचडे फायर स्टेशनाचे 2 क्रू हांगा स्टँड बाय आसा। सो वील सी मुखाल्लो जो कितें हें आसा डिसिजन्स डेप्युटी कलेक्टर ज्या प्रमाणे आमकां दितले डायरेक्शन त्या प्रमाणे मुखाल्लो प्रोसिजर जो आसा तो आमी स्टार्ट करतले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।